नमस्कार. गोमंतक टीव्ही तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. वेंचणुकेचो जोर वाडलेलो आसा. सगळे कडेन तयारी चालू आसा. 2 दिसांचेर वेंचणूक आयिल्ली आसा. अशा वेळार आमच्या मदीं आसा शिवोले मतदारसंघांतल्यान अपक्ष म्हणून वेंचणुकेच्या रिंगणांत उतरल्या देंवल्या त्यो बाय पल्लवी प्रदीप दाबोळकर. पल्लवीबाईक आमी एक सामाजीक कार्यकर्ती म्हणून वळखतात. खूब बरीचशीं वर्सां भाजपाच्यो निश्ठावान अशी काम करताली. तांणी स्वता सुरू केल्ली महिला अर्बन सोसायटी हांगा कार्यरत आसा. तातूंतल्यान बऱ्याचशा बायलांक तांणी फुडें काडल्यान तांकां सोयी उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसात. आनी अचकीत दीस कळ्ळें की पल्लवीबाई अपक्ष म्हणून ह्या वेंचणुकेक देंवल्या. तर आमचो प्रश्न तांकां की अशें कितें घडलें जेणे करून तुमी राष्ट्रीय पक्षाचो साथ सोडून अपक्ष म्हणून ह्या मतदारसंघांतल्यान देंवपाचो निर्णय घेतलो. तांच्याच तोंडांतल्यान आयकुया. नमस्कार. हांव पल्लवी प्रदीप दाबोळकर शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन उबें रावलेलें आहा आनी तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की म्हाजो सिंबॉल हा टॉर्च. आयज तुमी म्हणटात तशें इंडिपेंडंट फॉर्म करचें कारण की हांव एक खरेंच भारतीय जनता पार्टीचें काम करतालें आनी कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता आसलें. पण हांवें हे टिकेटीक लागून खूब ट्राय केलो. कित्याक ट्राय केलो? एक महिला आनी ह्या फावटी तुमी सदांच म्हणटात महिला आमची पार्टी म्हणटा सगळे जाण म्हणटाले भारतीय जनता पार्टी की महिलांक फुडें काडटा. त्या आदाराचेर हांव तांकां सांगूंक सोदतालें की आमी आमचें काम आहा, आमी फिल्डान काम आमचें हांगा दोनूय आमचे ZP आहा ते आमच्यो महिला आहा आनी लोकांनी आमच्या शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची महिला सुबेज आहा. सो त्या कारणान म्हाका एक भारतीय जनता पार्टी कडेन एक अपील केली की तुमी ह्या फावटी म्हाका तुमी टिकेट दिवची आनी म्हाजें कामूय तुमी पळयात म्हणून सांगपाचें. त्याच आदाराचेर हांव अशें फुडें सरलेलें. आतां पल्लवीबाईचें म्हणणें आसा की एक स्वता महिला असल्या कारणान महिलांचें दुख्ख त्यो जाणटात, कश्ट त्यो जाणटात, तांचे उत्फर्ते, तांचो उत्साह, तांच्यो इच्छा अपेक्षा आनी ह्यो सगळ्यो घेवन त्यो ह्या वेंचणुकेक देंविल्ल्यो आसात. आमचो प्रश्न तांकां की तुमी जेन्ना भाजपा कडेन आशिल्ल्यो तेन्ना भाजपा सदांच महिला सशक्तीकरणाचेर भर दिताले. तुमी जेन्ना अपक्ष म्हणून हांगा देंवले तेन्ना तुमी भाजपाच्या श्रेश्ठी कडेन तांच्या वरिश्ठां कडेन उलोवणी करूनच हो निर्णय घेतलो काय तांकां न कळटा तुमी हो निर्णय घेतलो? तुमी सांग. ना, सांगपाचें म्हळ्यार तांकां सगळें खबर आसलें की आमी सगळे अवेअर आसले की कालच्या फावटी सुद्दां ZP टायमार सगळें खबर आसलें. सो अशें न्हू की हांवें तांकां सांगिनासलें, हें करिनासलें, हें धरलें म्हणजे डिसिजन घेतलें. पण म्हाका खंय तरी स्वताचे इंडिपेंडंट म्हणटा पळय तशें म्हाज्या वांगडा महिला आसल्यो, म्हाज्या वांगडा लोक आसले आनी त्या आदाराचेर हांव फुडें सरलेलें. सो तेका विचारपाचें हांवें हें करूं ना. म्हाका म्हाजे कार्यकर्ते म्हाज्या लोकांनी म्हाका फुडें काडलें, म्हाज्या महिलांनी म्हाका फुडें काडलेलें आसा आनी हांवें फॉर्म सुद्दां भरलो तें निमाणें दिसा भरला सांगपाचें म्हणल्यार. सो तुमची मनाची तयारी जाल्ली आसा, तुमी वेंचणुकेच्या रिंगणान आसात. पूण तुमच्या बरोबर 2 राष्ट्रीय पक्षी हांगा आसात आनी राष्ट्रीय पक्षांचे नेते हांगासर आसात. एक बायल मनीसय हांगासर वेंचणुकेच्या रिंगणान आसा आनी एकूण मेळून 13 जाण तुमी ह्या वेंचणुकेच्या रिंगणान आसात. तेन्ना सगळ्यांत पयलीं तुमी कोणा कडेन प्रतिस्पर्धेन पळयतात हे दर्शकांक सांगात आनी तुमकां जिखून येवपाची कितली शाश्वती आसा हें आमच्या लोकांक कळून. हय, व्हडले पक्ष आहा आनी त्या पक्षान सुद्दां हांवें रेजिग्नेशन घेवन फुडें सरलेलें आहा आनी थंयसर एक महिला सादारणशी महिला म्हणून हांवें एक डेअरिंग केल्लें आसा. सो त्या हेचेर हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता हांव ह्या पार्टीक त्या पार्टीक कोणाचीच चिंतिना. जावं कोण फाल्यां कितके हांगा खुबशें आयकूंक येता आमकां पयशांचो वेव्हार जाता, सगळो वेव्हार जाता. पण तें सगळें अपार्ट फ्रॉम म्हाका म्हाज्या जनतेचेर विश्वास आहा की एक सामान्य सादारणशी बायलेक तुमी निवडून हाडटल्यात आनी खंय तरी रावले खरें खूब जाण. पण एक आमी म्हाजी महिला म्हणटकूच आमकां एक विजन आहा. विजन घेवन आमकां शिवोले आसगांवचे सगळे आमचे जे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ते सगळ्या महिलांचेर, म्हाज्या युथांचेर जावं म्हाज्या जाणट्या भावांचेर सगळ्यांचेर म्हाका हें आहा की तेंचो म्हाका साथ आहा. आयज व्हडले पक्ष रावले, हे पक्ष रावले तेचेर हांव कांयच भियाना आनी तेंचेर कोणें टिका करिना आनी तेंच्या वांगडा हांव तेंच्या बद्दल म्हाका हेका कंपेरूय करूंक सोदिना. कित्याक म्हाजें इंटेंशन आहा की म्हाका जिखोवंक जाय. सो ती खंयचीय महिला कितें खंयचीय पार्टी आसूं. ऑलरेडी वेंचणुकेच्या रिंगणान आसात ताणी म्हटलां की आपूण वरिश्ठां कडेन उलोवपाक वेळ मेळना. पूण सिच्युएशन परिस्थिती वातावरण निर्मिती जाल्ली की एका महिले खातीर हांगासर तयारी तिकी दिवची अशी. तरी पूण ती खंय शेवटी नाकारली गेली आनी तिणें निर्णय घेतलो अपक्ष म्हणून देवपाचो. पल्लवीबाई, तुमी आतां जेन्ना लोकां कडेन वता, तुमी उसरा चालू केलो प्रचार आमी जाणां.
पूण जेन्ना आतां तुमी लोकां कडेन वतात लोकांच्या दारांनी वतात तेन्ना तुमी खंयचे मुद्दे घेवन वतात आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कोण खंयचो मतदार खंयचे एज ग्रुपांतलो मतदार तुमकां दिश्टी पडटा तो तुमच्या बरोबर जातलो. नाही, सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका सगळेच मुद्दे घेवन फुडें वयता हांव. म्हाजे महिला आहा, म्हाजे यूथ आहा, म्हाजे जे भाव आसा सगळे जाण तांकां सोशल एक्टिविटी सगळे आमचे आहा तांकां सगळ्यांक घेवन हांव फुडें वचूंक सोदता. कित्याक हांगा शिवोलें अशें जाल्लें आहा की आमचे कडेन 15-20 वर्सां पयलीं जावं 5 वर्सां हेच्या पयलीं तशें आमचें डेवलपमेंट तितकें जावंक ना. आनी म्हाजें एक कितें आहा एक विजन आसलें की आमी खंय तरी वचून चेंजीस करपाचे आनी बेश्टें देंवोंक ना. खंय तरी एक विजन घेवन देंवलेलें आहा आनी म्हाजे मॅनिफेस्टोचे सगळे मुद्दे हांवें सांगलेले आहा आनी बरयल्ले आहा. सो हांव इतकेंच तुमकां सांगूंक सोदतां हांव खूब म्हाजे कडेन टायम कमी आहा आनी त्या कमी टायमा कडेन हांवें म्हाजें जाता तशें हांवें म्हाजे पॅम्पलेटी जावं कशें सगळ्यां कडेन पावोवपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. हांव जाता तितकेच्या दारान वयतां. सो सगळ्यांक तुमचे कडेन हांव विनंती करता की तुमी एक फावटी म्हाका चान्स दिया आनी ह्या फावटी ह्या टॉर्च सिम्बॉलाचेर तुमी निवडून हाडा म्हाका. आनी आमचे कितें कामां मेळटा सदांच ते हांव तुमच्या सारकी सादारण महिला एक सामान्य महिला. सो तुमकां म्हाज्या महिलांक कितें डिफिकल्टीज आहा जावं उदकाचे प्रॉब्लम्स कितें आहा ती महिलाच समजूंक शकता. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्या महिलां कडेन सुद्दां मागता की तुमी म्हाज्या वांगडा सबंद रावा आनी म्हाका ह्या फावटी तुमी एक निवडून हाडा टॉर्चच्या सिम्बॉलाचेर. तुमचे कडेन येवचे पयलीं आमी मतदारसंघातल्या कांय लोकांक मेळ्ळे आनी आमकां तुमचेर एक आरोप जाता की तुमी भाजपाक खंय तरी चटको दिवपा खातीर वेंचणुकेच्या रिंगणान देंवल्यात अशें आमकां आयकूंक मेळ्ळें. कितलें तथ्य आसा हें तुमी सांगचें. बरें जालें तुमी म्हाका हो प्रश्न विचारल्यात म्हणटकूच. हो आरोप खूब जाण करता की भाजपाचे तसलें कांय ना. हांव कोणाचे मतां फोडूंक रावूं ना जाल्यार कोणाक त्रास करपाक रावूं ना कोणाची जावं एक निंदा जावं कांयच करपाक रावूं ना. आमी जावं म्हाजे कार्यकर्ता आमी स्वताच्या बलाचेर रावलेली आहा म्हाज्या कार्यकर्त्यांच्या बलाचेर रावली आहा. म्हाका हेका तेका कोणाकूच टार्गेट करपाचें ना. म्हाका जिखपाचें आहा आनी हें इतकें शुअर आहा की हांव जिखतलें. एक नवी जिद्द नवो आत्मविश्वास घेवन शिवोले मतदारसंघांतल्यान पल्लवी दाबोळकर वेंचणुकेच्या रिंगणान आसात. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आमी तुमकां परबी दितात आनी तुमची जी इच्छा आसा जें विजन आसा शिवोले खातीर तें पुरे जावचें अशें म्हणा. देव बरें. देव बरें करूं. आनी एक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हाज्या आख्खे शिवोलचे जनतेक सगळ्यांक आसगांवकारांक अंजुकारांक जावं काणके म्हाज्या शिवोलकारांक मान्यकारांक हांव तुमचे कडेन जाता तशें पावपाचो प्रयत्न करता. म्हाजे खूब टायम कमी आहा आनी तुमकां कडकडीची विनंती करता की येता ते निवडणूक तुमी हे सामान्य बायलेच्या टॉर्चच्या सिम्बॉलाचेर तुमी फाल्यां बटन क्लिक करा आनी म्हाका ह्या फावटी निवडून हाडा.